नमस्कार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोना व्हायरस गोंयांत भितर सरचो न्हू म्हणून भायल्यान येवपी लोकांची तपासणी करपाची सगळी फकाणांच कशी सरकारान चलयल्यात. थळव्या विमानांतल्यान येवपी प्रवाशाची आजून तपासणी जायना. थोड्याच रेल्वे स्टेशनाचेर फकत थर्मल गन घेवन जोर तपासतात, जाल्यार थोडे प्रवाशी दुसऱ्या दारांतल्यान कुस मारतात. रस्त्यान येवपी कोणाचीच कसलीच तपासणी जायना. मात आंतरराष्ट्रीय विमानांतल्यान येवपी प्रवाशांक 14 दीस उपचार घेवचे पडटले. त्या भायर कांय विमानां आनी ट्रेनूय रद्द केल्यात. गोंयच्यो शिमो हुपून येवपी सगळ्या गाडयांतल्या लोकांची तपासणी जावची अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मागला. धरून बशी रेल्वे स्टेशनांचेर थर्मल स्कॅनर घातल्यात अशें तो म्हणटा, पूण प्रत्यक्षात ती आसात जोर तपासपी मिशिनां. ते भायर थळाव्या विमानांतल्यान येवपी प्रवाशांची तपासणी सुरू जाल्या अशेंय तो म्हणटा, प्रत्यक्षात ना. आता महाराष्ट्रा आणि हांगा कर्नाटकांक दिसता की सुट्यो लागल्या म्हणून हांगा आनी ट्रॅक्स भरून लोक येवंक लागल्या आनी ट्रॅक्स भरून लोक येवंक लागल्या आनी थंयच कोरोना व्हायरसची वाट चल्ल्या म्हणून हेजेर खंय तरी सरकारान विचार करपाची गरज. आमी योग्य तो विचार आमी करपाचे आमचो प्रोसेस चालू आहा. आमी हे जेन्ना विचार करतात तेन्ना आमकां इसेन्शियल कमोडिटीज आमचे जे बेळगांवचे येता तेजेर बी विचार आमकां करचो पडटलो, बिकॉज गोवा इज टोटली डिपेंडंट ऑन वेजिटेबल्स एवरीथिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग स्टेट्स. So we are basically seeing, but these tourists and all are, it is my appeal to them and their respective states also, people to, at this moment, this is not a time to now party. This is a quarantine period. It is a sort of a period where it's like a shutdown. So every state is trying to see that it basically takes whatever precautions required. And here सगळे जे येता म्हाका दिसता, we will see how it goes over the next 5-6 days. And then take a decision. File is in process also. It will go to the Honorable Chief Minister. I actually thought point secretary Sakai Dila secretary will talk to Director Transport for disinfecting and sterilizing of these buses. It is a must. आमका पहिले एअरपोर्टार घालूंक जाय. रेल्वे ऑलरेडी घातला म्हणटा ते ना थर्मल स्कॅनर्स. मुख्यमंत्रीन डिसिजन घेतला की केंद्रान जर दिवंक ना तरी बी आमचे सरकार ते घेतले आनी थंय डिप्लॉय करतले. तेजेरूच आमचे चल्ला. सगळी कडेन गावपाक मुश्कील. प्रॉब्लम तोच जाल्लो आसा. But now the problem I'm having is that lot of people are coming from the ships and all to Bombay. From Bombay they're coming into Goa on domestic flight. Now we have to go more deeper into this situation and people are not reporting correctly. Yes, and now we have started scanning and we are scanning. We have told secretary that even we have to check all the domestic passengers and especially the foreigners who are coming on domestic airlines into Goa. We have to do it, and unless we are strict from now on, we will be caught on the wrong foot. आमचो वास्कोचो खबराकार मुद्दाम विमानतळार गेलो आनी भायल्यान येवपी प्रवाशां लागीं उलयलो. तशेंच विमानतळ संचालक गगन मळिकाकाय मेळ्ळो. थळाव्या विमानांतल्या प्रवाशांची तपासणी करपाचेर अजून निर्णय जाल्लो ना हें ताणें मान्य केलें. तशेंच कोरोनाचे भिरांतीक लागून 80% विदेशी प्रवाशी उणो जाला आनी 40% भारतीय प्रवाशी देंवला हेंय तो म्हणटा. पळयात. कोई प्रिकॉशंस, कोई सैनिटाइजेशन और कोई टॉयलेट के अंदर ये सब भी फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है. हाँ, स्कैनिंग रहना चाहिए क्योंकि ये बेटर होता है क्योंकि लोग पुणे से आते हैं गोवा और पुणे में बहुत सारे केसेस होते हैं वहाँ पर. आपके साथ फॉरेन पैसेंजर्स भी रहते हैं? हाँ, फॉरेन भी रहते हैं. स्कैनिंग तो दिल्ली में छोटे छोटे शॉपिंग मॉल्स में, पोर्ट्स में, तो स्कैनिंग इज़ अ मस्ट. फॉरेनर्स जो थे वो भी ट्रैवल कर रहे थे. खूंय आयलाय का म्हणजे जातात फक्त विचारताय? होय, ती नोटीस आहा खूंय आयलाय पण स्कैनिंग काय करना. हम उन डोमेस्टिक पैसेंजर्स को कैसे हैंडल करें, उनकी स्क्रीनिंग भी हम करें, क्या प्रोसीजर या क्या प्रोटोकॉल उस पर अपनाया जाए. हालांकि अभी तक इस बारे में भारत सरकार की तरफ से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए, बट इस विषय पर बहुत गहन चर्चा चल रही है और जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से 1 या 2 दिन में जैसा भी निर्णय आएगा उस हिसाब से अपना जो भी कार्य करना होगा वो उसको सुनिश्चित करेगा. और एक सवाल उठता है कि फॉरेन पैसेंजर्स भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आ रहे हैं, तो जैसे गोवा में हम इमिग्रेशन से पहले उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनको चेक करते हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, पोर्ट्स पे उनका इमिग्रेशन से पहले चेक होता है कि जो भी फॉरेन पैसेंजर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं, दे आर टू बी स्क्रीन्ड. बट इफ़ ही इज़ originating from any port of origin after 1200 hours GMT, he has to be essentially quarantined for 14 days.
मॉर्निंग में जो फ़्लाइट्स आएंगी उनके पैसेंजर्स में नॉर्मली ऐसे पैसेंजर्स होंगे जो हमारे यहाँ गल्फ़ से आ रहे हैं, जो मस्कट से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, शारजाह से आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो डिसीजन लेंगे कि उनको होम क्वारंटाइन करना है या वहीं पे क्वारंटाइन करना है या उनको आइसोलेशन में लेके जाना है। Now what charters are doing basically, they are coming as a ferry flight, they come empty and whatever guests they had already brought, they are taking them back. So this process is likely to continue up till 31st of March. Due to this virus, this pandemic condition, the passenger flow has reduced considerably. So we are as an average seeing 70 to 80% drop in international passengers. There is a drop of around 35 to 40% domestic passengers. So far, Air India has cancelled its international flights connecting Kuwait and Dubai up till 30th of April, and we have to see. Right now Qatar is operating, Air Arabia is operating, Oman is operating. So we have to see the situation depending upon their passenger load, what call they take on that. मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर तर सगळोच गोंधळूच चल्ला. थंय फकत थर्मल गन घेवन प्रवाशांचो जोर तपासतात. मात कितलेशेच प्रवाशी ही तपासणी चुकोवन दुसरे वटेन सटकतात. थंय नदर दवरपाक लेगीत कोण ना. मात हे तपासणेंत तांकां एक उत्तर प्रदेशाक वचपी जोर आयिल्लो प्रवाशी सापडलो. शिवाय तांणी 2 ट्रेनी रद्द केल्यात. One passenger has been found while checking with this thermal gun, infrared thermal gun, with high temperature. It was 99. He is not having any other symptoms like cold, cough, nothing is there. Only he is having fever, and he was already under medication. So once he boards the train, we will be advising TT also to keep a close watch on him. कितली ट्रेनी तुमगेली आज कॅन्सल केली म्हणजे? As of now, 2 trains have been cancelled over Konkan Railway. One is Mangalore Intercity Express, and the other one is passing through Madgaon, that's Jabalpur Coimbatore. Its 2 trips have been cancelled, and these trains have been cancelled till 31st of March. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले, मडगावच्यान रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. कोरोनाचो धोको लक्षात घेऊन फोंडे तालुक्यातल्या देवळांनी आवश्यक जतनाय घेवपाचें थारायलां. तालुक्यातल्या देवळांनी 19 ते 31 मार्चापर्यंत पर्यटकांचेर बंदी घातल्या. तशेंच थळाव्या भाविकांनी ह्या दिसांनी देवळांनी येवप टाळचें अशें आव्हानूय तांणी केलां. कवळेचे शांतादुर्गा आणि मार्दोळाच्या म्हाळसा देवळाच्या देवस्थान समितीन हो महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. ह्या दोन्ही देवळांनी पर्यटकांचेर बंदी घातल्या. तशेंच थळाव्या भाविकांक देवळात येवपाचें टाळात अशें आव्हानूय केलां. हे कोरोना व्हायरसाची जे आज जे प्रकरण जे इतले वयर उद्भवला त्या संबंधान देवस्थान कितें तरी काळजी घेवची ह्या दृश्टीन देवस्थान कमिटीन इमिजिएटली तेजेर विचार करून ट्युरिस्टांक फाल्यांच्यान देवूळ बंद करपाचें ठरयलां. महाजन जे अभिषेक करताले भितर वचून तो अभिषेक बंद करपाचें ठरयला. ज्यो दोनदारी पुजा, महारुद्र, नवचंडी ही कितें धार्मीक विधी जी करताले तेंय बंद जातलें. आनी ताजे बरोबर आमचे जे लोकांक जे सोयी ज्यो कॅन्टिनां मेळटाल्यो ते कॅन्टिना बंद करतले 31 मार्च पर्यंत. कवळेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. कोरोना व्हायरस गोंयांत पातळचो न्हू ह्या खातीर गोंय सरकारान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. वैजकी कर्मचारी आनी दोतोरांक सुटी मेळची ना. जे कर्मचारी आनी दोतोर सुटयेर आसात तांकां ताबडतोब कामार हजर रावपाचो आदेश दिला. हॉस्पिटलांनी दुयेंतींक मेळपाक येवप्या खातीर आशिल्लो वेळ रद्द केला. तशेंच सरकारान लाखाच्या संख्येन मास्क मागयल्यात. We have already given an order. We have said forget 1 lakh, procure 2 lakh masks and keep if it is required. But whatever needs to be done, as far as the Goa state is concerned, we are doing. We have suspended visiting hours. We have suspended no visiting hours at all. Last time I moved a separate file where malls also should be shut. So I have moved the file already to the Chief Minister. The file is with the Honorable Chief Minister. If you are shutting down everything else, then malls. No leave, no CCL, and even people who have gone on CCL, we are cancelling and asking them to join duty back. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वजन माप खात्यान धाड सत्र चालूच दवरलां. बुधवारा घातलेल्या धाडीत खात्यान सादे CN आणि V44 धरून 2540 मास्क जप्त केले.
कशा कशो किमती वाडोवन मास्काची विक्री करप्यांचेर ही धाड घातली. बुधवारा घातलेले धाडीत खात्यान सादे 2075 40 CN आणि 425 V44 मास्क जप्त केले. सुरक्षेची हमी नासतानाय मास्क विकप चालूच आसा. मंगळारा वजन माप खात्यान वेगवेगळ्या कडेन धाड घालून सादे 806 आणि N95 195 मास्क जप्त केले. बेसिकली कितें आशिल्लें की गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्युमर अफेर्स लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान आमकां एक हें धाडिल्लें विथ रिगार्ड टू कोरोना व्हायरस हे मास्क आनी सॅनिटायझर खातीर सिन्स दे हॅव ब्रॉट ऑन द एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट दे आर सोल्ड एट द हायर MRP. So based on that, for last 3 days we have been carrying out a drive, and today our drive was carried out in Zuarinagar and in Vasco City via Chikalim, and total 4 cases have been booked. Ordinary mask, that is this, 2075 packages have been seized, and with regard to this 32 packages have been seized. With regard to this 41 packages, and with regard to this 9 packages, altogether total 2,596 packages have been seized, wherein they were not bearing name and complete address of the manufacturer, importer and the packer, month and year in which the commodity is manufactured, pre-packed or imported, maximum retail price is not printed, and in case of consumer complaint where you want to complain that customer care detail is not there. वास्कोच्यान खबराकार हिरो महाले. कोरोना विशाणूक लागून गोंयकारां भिरांत निर्माण जाल्या. कोरोनाची लागण जावची न्ही ह्या खातीर सरकारान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. सॅनिटायझरचो वापर करपाकूय सांगला, पूण अशें आसलें तरी फार्मासीत सॅनिटायझरांचो तुटवडो निर्माण जाला. सॅनिटायझराचो स्टॉक सांजमेरेन येतलो अशें तांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. कोरोना विशाणूची लागण जावपा पासून स्वताक वाटावपा खातीर केंद्रान कांय सुचोवण्यो केल्यात. सॅनिटायझर आनी साबवान हात धुवप हाचोय तातूंत आस्पाव आसा, पूण सद्याक सॅनिटायझर मेळप कठीण जावन रावला. फार्मासी आनी सुपर मार्केट वाल्यांकडूनय सॅनिटायझर मेळनात. कांय जाणां कडेन सॅनिटायझर आसात, पूण तांचेर कसलोच लेबल ना आनी किमती वाडोवन विकपाचे प्रकार चालू आसात. सॅनिटायझर सांजे मेरेन पावतले देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें इंडियन फार्मास्युटिकल संघटनेच्या गोंय फांट्याचो वांगडी प्रसाद तांबान सांगलें. सध्या ह्या 3-4 दिसांक मातसो डिमांड वाडिल्लो आसा. सॅनिटायझर आनी मास्क दोनूय घेवन लोक विचारता आनी आमकां जसो स्टॉक येता तसो आमी कस्टमरांक दिता. आनी सध्या तरी स्टॉक सोंपिल्लो आसा, सो येतकूच मागीर दिवंक शकतलो. कितलो टायम लागतलो येवपा खातीर? प्रोबेबली आज सांज मेरेन येवंक जाय, सो आयलो की मागीर आमी दिवंक शकतले. मॅन्युफॅक्चरिंगा कडल्यान रेट येता तीच सध्या वाडून आयिल्ली आसा आनी ताजेर हार्डली कितें मार्जीन आमी दवरनासतना एज अ कम्युनिटी हे आमी विकता. आनी मे बी देर मायट बी सम ब्लॅक शिप्स इन द मार्केट, बट एज बाय एंड लार्ज वी सेल इट एट द सेम रेट वीच वी गेट द स्टॉक्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्युटर. इतलो डिमांड आसा की दे कूड जस्ट नॉट कोप अप विथ द डिमांड. द कंपनीज आर फेसिंग दॅट प्रॉब्लेम प्रोडक्शन एंड मॅन्युफॅक्चरिंग. सो 100 ml आणि 500 ml बी ते सॅनिटायझर्स चड अवेलेबल जाले. पूण वी होप टू सी दॅट इवन 50 ml शूड बी अवेलेबल इन द कमिंग डेज. सॅनिटायझर सुद्दां दीज आर ऑल अल्कोहोल बेस्ड प्रोडक्ट्स. सो इवन इन द एबसेन्स ऑफ सॅनिटायझर्स लोक थोडे क्लिनीक स्पिरीट घेवन तोय सुद्दां दॅट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ सॅनिटायझिंग युअर हँड्स. But even sanitizer na alya, the best would be washing your hands with the soap. Even that is a good way of cleaning your hands. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि अनिकेत नार्वेकर. पेडणे पुलिशेन अटक केल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 2 कार्यकर्त्यांची बुधवारा जामिनाचेर सुटका केली. ताचे सुटके उपरांत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर आणि तांच्या कार्यकर्त्या आड पुलिशीत कागाळी केल्या. कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन लोकांनी भौशीक सुवातेंचेर एकठांय येवचें न्ही अशें सरकारान सुचोवणी केल्ली. मजगतीं मंत्री बाबू आजगावकरान धारगळे काल बसका घेतली. ह्या वेळार रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 2 कार्यकर्त्यांनी बाबूक ह्या विशीं प्रश्न केलो. उपरांत पेडणे पुलिशेन तांकां अटक केली. ताचे सुटके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 200 कार्यकर्त्यांनी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर धांव मारिल्ली. त्या मनशान केस घातली की तेंचेर
हात घातलो म्हणून जे रॉंग असले हांगा परते असले बाबून आमच्या भुरग्यांचेर हात घातलो तेंचो मोबायल काडून घेतलो जाल्यार केस जाली. आमी बेलाक एप्लिकेशन केले, राज्य जजा कडेन गेले, बेल आमकां डिनाय जाली. सकाळी आमी कोर्टान गेले, हियरींग जाले. आतां तांकां बेल मेळोन तांकां भायर हाडला. तांकां कंडिशनल बेल आसा की तेंच्यांनी 5 दीस कंटिन्युअस तांकां 10 ते 11 ह्या टायमा भितर तेंच्यांनी रिपोर्टिंग करपाक जाय म्हणून पुलीस स्टेशनार येवन आनी खंय तेंच्यांनी पब्लीक अशे जे इव्हेंट्स जाता ताका वचपाचें म्हणून अशें कितें कितें डिफरंट कंडिशन्स आसा जाल्यार ती कंडिशन्स आमी फॉलो करतले, नो डावट. पूण आमी बाबूचेर, बाबू आजगांवकर, डेप्युटी CM, आमदार पेडण्याचो आनी तेंचे मनीस जेंच्यांनी ह्या भुरग्यांचेर हात घातलो तेंचो मोबायल फोडला तेंचेर आमी कावंटर केस घातल्या. पूण ती आजून FIR रजिस्टर जावंक ना. जाल्यार एकदां हे भुरगे घरा पावले की ते कितें रजिस्टर कित्याक करूंक ना आनी केन्ना रजिस्टर करतले पळय तेचो फॉलोअप आमी घेतले. आनी ती जर रजिस्टर करिना जाल्यार मॅजिस्ट्रेटान खंयसरूय कोर्टान वयतले पूण ती केस रजिस्टर करून तांकां जे बाबूक आनी बाबूचे जे मनीस आसा पळय तांकां पुलीस स्टेशनार हाडल्या शिवाय आमी तुजें कितें म्हाजें चुकता तूं तुज्या व्यासपीठार उलय, तुजें चुकता हांव म्हाज्या व्यासपीठाचेर उलयतलो म्हाका लागून. पण म्हाका येवन डिस्टर्ब करपाची गरज ना आनी ती खपून आमी घेवपा ना. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आनी आतां काडुया जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची भोवडी. भाजपाच्या जिल्लो पंचायत उमेदवारा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा मुळगांव प्रचार केलो. हे बसकेक सभापती राजेश पाटणेकर, मुळगांवचो सरपंच प्रकाश आरोंदेकार हजर आशिल्लो. ह्या नादी सत्तेर आशिल्ल्यांनी म्हादय आनी खण प्रश्नाचेर भाजपाक प्रश्न करचे न्हू, कित्याक तर ह्या दोनूय गजालींचेर त्या वेळार जे करूंक जाय आशिल्ले ते ताणें केल्ले ना, अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. आम आदमी पार्टीची बाणावलेची उमेदवार डेझल फेर्नांडीसाक अखिल गोंय कारपेंटर संघटनेन तेंको उक्तायला. तशेंच संघटनेंतल्या कांय जाणांनी आपात प्रवेश केला. मुळगांवच्यान खबराकार महेश गोवेकार आनी बाणावलेच्यान संदीप तुयेकार. कायदेशीरपणान गांजा बाळगिल्ल्यान मुरगांव पुलिशेन 23 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली. मुरगांवांतल्या जेटी कडल्यान पुलिशेन गोपी दलायाक अटक करून तांचे कडल्यान 10,000 रुपया किमतीचो 54 ग्रॅम गांजा हस्तगत केलो. पुलीस निरीक्षक परेश नायकाच्या नेतृत्वाखाला उपनिरीक्षक साजीद पिलाय, हवालदार पुरुषोत्तम नायक, अजित परब, गिरीश सातर्डेकर, हनुमान नायक हांच्या पुलीस पथकान ही कारवाय केली. करिझमा मोटरसायकलीत लिपोवन ताणें हो गांजा हाडलेलो. ही मोटरसायकल लेगीत पुलिशेन जप्त केल्या. फुडली चवकशी चालू आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरुमा आले. श्री शांतादुर्गा बाळीकरण देवळाची जात्रा गडे जावन सोंपली. कोरोनाचो भंय आसून लेगीत मोठ्या संख्येन भावीक ह्या उत्सवात वांटेकार जाल्ले. हातूंत मुखेल घोडो 15 फूट लांबेच्या आड्याक बांदतात आनी तो वयर आडवो आसता. शुडयो उत्सव आनी गडे उत्सव म्हणून ही परंपरा गोंयभर फामाद. हे परबेत 15 फुटाचो आडो एका 30 हात लांबयेच्या खुट्याक बांदतात. तो अशे तरेन बांदतात की दोनूय वटेन वजन सारकें जावपाक जाय. देवळाचे समितीचे वांगडी दर वर्सा आडे हाडपाक देवळाचे मालमत्तेच्या रानान वतात. गोंयभरच्यान साबार भावीक बाळ्ळे येतात आनी देवीचो तशेंच गड्याचो आशिर्वाद घेतात. देवी शांतादुर्गा बाळ्ळीकर संस्थांचो हो जात्रोत्सव, जाका आमी शिडयोत्सवूय म्हणटा आनी गडोत्सवूय म्हणटा. ही जात्रा 5 दिसांची आनी ती दिवजोत्सवान सुरू जाता. आनी आज आमचो लाटाचेर गडो, सो देवीक हो लाटार गडो चडयतात हांगा. आनी आतांच आमचो हो गडोत्सव किंवा लाटार गडो हे साजरो जाल्लो आसा.
लोकां भितर भीती आसतना सुद्धा आज देवीचें दर्शन घेवपा खातीर असंख्य हजारांनी लोक हांगा येयले. म्हळ्यार देवीचेर तितली श्रद्धा, देवीचे येता आसतना तांकां लोकांक स्वता बद्दल म्हणजे अशें पर्व न करता अशे लोक आयिल्ले आसात. पूण हांव इतलेंच म्हणटलो, देवीचें दर्शन घेतली बरी आहा, प्रत्येक लोकांनी प्रिकॉशन घेवपा जाय. प्रिकॉशन घेवन जें कितें इंस्ट्रक्शन येता, साफ सफाई रावपा जाय, हात धुवपा जाय, आनी जें कितें करपा जाय तें लोकांनी करपाकूच जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. ये देखिए भैया, ये देखिए, ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है ये हमारे विरोधियों की चाल है. जब से ये कोरोना आया हुआ है तब से पूरी दुनिया भर के लोग हाथ देने की बजाय भैया नमस्कार कर रहे हैं. मांसाहारी लोग जो मांस खाते थे वो अचानक से शाकाहारी बन गए भैया. मृत आदमी को जो दफनाया जाता था वो अभी उसका अग्नि संस्कार कर रहे हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया गया, अभी अगर हम हमारे जितने एमएलए बचे हुए हैं भैया उनको ना फूटे इसलिए अगर साथ में रखेंगे तो उनको कोरोना वायरस होगा, इसका डर है. और अगर अलग रख दिया तो कहीं अमित शाह लेकर जाएंगे तो नहीं ना, इसका डर है. इससे यह साफ साबित होता है कि ये कोरोना हमारे विरोधियों की चाल है. हम ऐसा नहीं होने देंगे. हम एक कितनी बड़ी मशीन बनाएंगे, इतनी बड़ी मशीन बनाएंगे, यहां से कोरोना डालो, वहां से वो आदमी मोरोना होके बाहर निकलेगा.